वय आमकां एक उमेद जाता जे आमी काम रायट फ्रॉम मार्च म्हयन्यांतल्यान आमी काम करत आयला कोविडा खातीर. हितून आमी आमचे सगळे कावन्सिलर, मागीर आमचे कमिशनर, मागीर आमचे डॉक्टर, आमचे नर्सीस, आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर, आमचो MLA, आमचे आनी लोक आनी आमचे स्टाफ जे कामगार जे सॅनिटायज करता, जे डोर टू डोर तेंच्या घरा वचून गार्बेज एकठांय करता, हे सगळ्यांनी जॉयंटली काम केल्लें आसा. आनी तेजें आमकां एक फ्रूट तेजें मेळटा, आमकां फळ मेळटा की तुमी पयला आसतले 3-4 म्हयन्या पयलीं केशी कश्यो 40 पर डे, 35 पर डे, ते हळू कमी जावन आतां 20चे आयल्या आनी आतां हळू कमी जावन 10च्या अंडर आयल्या. काल केशी 5 जाल्यो, परते 3 जाल्यो, आज 6 जाल्यो, अशें करून सामके केशी कमी जाल्या. एक आमकां उमेदीची एक गोश्ट हितून दिसता की लोक आतां आपापली काळजी घेता, पूण कोणीच गाफील रावचें न्ही. कित्याक एज पर हें आसा की भायर परत तुमी पयला लंडनाक हें पयलां की सेकंड वेव हें आयल्या, परत ते लॉकडावन जाला, तेन्ना आमी गाफील रावन परत हें संकट आमचेर परत हाडचें न्ही. ह्या खातीर लोकांनी ही जी दिवाळी जी जशी चवथ मनयला, गणेश चतुर्थी, आमची SOP जी गोंयांत आमची एकट्याची SOP आसली ती आमी लोकांनी बरे भशेन हें करून लोकांनी 5 गणपती भायर सरून फक्त 2 जाण आमी विसर्जन करपाक गेले. जे आमचे विसर्जन पॉयंट आसले ते सारके रावन आमकां पुलिशेन हेल्प केलो, फायर ब्रिगेडीन हेल्प केलो, सगळे डिपार्टमेंटान आमकां हेल्प केलो, सगळे जाणांनी आमकां काम केलें, पणजेचे PIन आमकां बरो हेल्प केलो. अशें करून जे काम जालें, जॉयंटली काम जालें आनी काम चालूय आसा. हितून आमी हळू करून भायर सरूंक जाय. आतां दिवाळीक आसा, दिवाळीक नरकासुराकूय आमी SOP केल्या, नरकासुराक हाय रिस्ट्रिक्शन आमी काडला आनी तशेंच आमी सावन हें काडला. सावन जे आसा ते डेप्युटी कलेक्टराच्या हेज्या प्रमाणे तेंची गायडलायन आसतली, त्या प्रमाणे लोकांक आमचें अपील आसा की नरकासूर पळोवपाक जेन्ना लोक भायर सरतले तेन्ना ती गर्दी करची न्ही, आपापले कॅर घेवचे, आपले मास्क, आपले हात सॅनिटायज करून प्रत्येकान ह्या कोविडा बरोबर आतां काळजी घेवन भायर सरूंक जाय आनी हळू ह्या संकटांतल्यान भायर सरूंक जाय. दिवाळी बरे भशेन जावची, तशेंच मागीर रोखडेंच आमची क्रिसमस आसा. क्रिसमसाकूय लोकांनी काळजी घेवन हें वर्स जें सामकें लोकांक संकटान आयलां, संकटान लोकांचो व्हडल्या लोकांचे बिझनेस सुद्दां सगळ्यांचे डावन जाले. लोक आतां परिस्थिती पळयता, सगळ्यांची खरीच परिस्थिती गंभीर आसा. तेन्ना हें नवें वर्स जें आसा जानेवारी, हें बरें सामकें उमेदीचें सुखाचें सगळ्यांक वचूं, ह्या खातीर आमी आतांच काळजी घेवया. गाफील रावचें न्ही, सगळे जाणांनी हें करचें. आमच्या कामगारांक जे कोण दीस रात काम करतात तेंकां खरेंच हांव तेंकां शाबासकी दिता. पळय सोशल डिस्टन्सिंग हें सगळ्या ऑफिसांनी पाळ्ळें जातात. प्रत्येकाच्या ऑफिसांनी एंट्रन्साक तुका सॅनिटायझर दवरिल्लो आसा, प्रत्येक जाण मास्क हें करता. आतां तुमी पयल्यार ट्युरिस्ट भरपूर येता, हळू येवपाक जाले. गेल्या शेनवारा तर कितकोसोच लोड पणजे आसलो. तेन्ना ट्युरिस्टांकूय आमचें अपील आसा, आमकां जाल्यार फायन कितकेच मारूं येता, कितकेच पयशे आमी कलेक्ट करूं येता, पूण असो एक जावं उपकारना की ना आमकां आमी ट्युरिस्टांक सतयता हें जावंक जायना म्हणून आमी ती मातशी हें स्लो दवरल्या. तरी आसतना आमी जवळ जवळ 150च्या वयर लोकांक आमी फायन मारली, 100 रुपया फायन मारली मास्क घालनासतना. आमचे अवेरनेस चालू आसा. आमी फायन मारनासतना तेंकां आमी रिक्वेस्ट करता, आमचे स्टाफ, आमचे इन्स्पेक्टर जे आसा ते ट्युरिस्टांक रिक्वेस्ट करता की मास्क घाला म्हणून, फायन मारनासतना. तेंकां अशें दिसूंक जायना येता आनी फायन मारता म्हणून. हे आमचे अवेरनेस प्रोग्राम हो आमचो चालू आसा. तेन्ना लोकां कडेन मागता की हे जे गायडलायन जी आसा, जी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची, गोवा गव्हर्मेंटाची गायडलायन आसा, आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरांची गायडलायन केल्ली आसा, ज्या खातीर लोकांनी ती पाळची आनी लोकांनी आपापले कॅर घेवचे.